बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. कोश सोसून मरून पुनर्जीवन जाल्ल्या आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमचे सवे आसूं. आयज आमी प्राचीत काळ सुरू करता आनी हातूंतल्यान जेजू सांगता आमच्या 40 दिसाची भावार्थाची यात्रा सुरू जाता. आमचे दियोसिजेंत ह्या फाटल्या 2 वर्साक प्राचीत काळाच्या पयल्या आयताराक आमी गोंयची भावार्थी प्राचिताच्या मोनान चोलून सांकवाले गेल्ल्या आनी प्राचिताचेच मोन आपणावून प्राचीत काळांत भितर सरलेल्या. हे चालू आसलेले महामारेक लागून ह्या वर्सा ते आदले भाशेन जावचे ना, पूण ताचो हेतू आमी आजुनूय पालू येता. जसो जेजू शुभ वर्तमान परगटीत गेलो तशेंच आमी आमचे बरे चाले वरवीं जेजूचे शुभ वर्तमानाचे गवाय जावं येता आनी हातूंतल्यान क्रिस्ती जिविताची कुशळकाय आमी दुसऱ्यांक वांटूं येता. प्राचिताच्या मोनान ह्या प्राचीत काळांत आमकां भावार्थाची यात्रेकार कोर म्हूण ह्या मिसांत मागुया. भयणी भावांनो, तुमकां सगल्यांक माई मोगाची येवकार. आमी आज आमच्या वाड्यांतल्यान चलून आयल्या आनी आमच्या उल्याक तुमी कान दिलो. तुमकां खरेंच शेबासकी आनी देव बरें करूं. ही वाट चलतना आमी मागण्यांच्या वातावरणान हांगा आयल्या. आख्खे पवित्र सभेच्या एकचारांत आमी आसा आनी हें दाखोवंक आमी चल्ल्या. आयज ह्या वेळार सांकवाडे कुमन्यांव चलता. लोक जो एकठांय जाल्लो आसा तो क्रिस्त प्रसादान वांटो घेता. आमी आख्खी पवित्र सभे बराबर हांगा एकठांय जाल्लीं आसतना आमकां एक एकल्याक पवित्र सभेच्या एकचारांत वाडूय म्हूण किरीत भाशेन मागुया. हे मिसांत मागता ऑस्कर आनी ओविता दायज थँक्स गिवींग मास. तशेंच मागता बर्थडेज कामिन जोझफ वाज आनी कायतानीन मिनेझीस तांचे इंतसांव बसत. तशेंच हेर आपलो वाडदीस समरमतात, आपलो लग्नाचो वर्सीक दीस पाळटात तांचेय पासत आमी मागुया. आनी आमकां बरे भाशेन हे मिसा समरमान वांटो घेवंक आदार करूंक आमच्या पातकांचो उगडास धरून देवा लागीं एकामेका लागीं पातकांचें बोगसणें मागुया. हांव पातकी सोरपदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून दोनान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बूड अपराध. ह्या सद्भाग्यून सदांच सांकवार मारीक सगळ्या देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोरपदवेदार देव आमची काकलूत करूं, सगळीं आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. प्राचिताच्या स्मरणान आमी आतां ही फिरगोजेंतली भावार्थाची यात्रा केल्या. ही यात्रेंतल्यान अदीक देवा पेल्याच्या संबंदान आमी वाडूंक मागुया.
स्वर्गीचे बापा, पवित्र आत्म्यान भरलेलो तुजो पूत जेजू स्नान घेतूच ओरोण्यान गेलो. थंय 40 दिसांच्या उपासान आनी देवचाराच्या ताळण्या वरवीं ताची परिक्षा जाली आनी तो जैतिवंत जालो. तशेंच आमकां तुज्या आपणायलेल्या भुरग्यांक तूं पवित्र आत्म्यान भरताय आनी आमचे जिणेन दणवण करून आनी देवचारा लागीं झुजूंक आपयताय. हे परिक्षेंत आमी तुका विस्वासी रावंक आनी जैतिवंत जावंक त्याच पवित्र आत्म्याचे आमकां बोड दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोबे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. आमेन. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेले वाचप. नोय लागीं आनी ताच्या भुरग्यां लागीं देव असो उलयलो, पळयात, हांव तुमचे लागीं आनी तुमचे फाटल्यान येतोले तुमचे सोस्ती लागीं म्हजो करार करता. तशेंच तुमचे बरोबर आसलेल्या सगळ्या रोचना लागीं, जावं तीं सुकणीं, गोरवां, वाजरां आनी खंयचींय जनावरां, तारवांतलें भायर सरलां आनी प्रितुमेचेर जियेता तितल्याय लागीं हो म्हजो करार. तुमचे कडेन हांव असो करार करता, जिवे रोसणेचो परतून कदींच बुट्टेंत नास जावचो ना आनी कदींच बुट्टे वरवीं संवसाराचें घोट्टान जावचें ना. देवान म्हणलें, म्हजें आनी तुमचें मोदें आनी तुमचे बरोबर जियेतोल्या सगळ्या रोचना लागीं जो हांव सदांकाल तोखपाचो करार करता, ताची ही आसा खुणा. म्हजे आनी संवसारा मोदें स्थापलेल्या कराराची खुणा जावच्याक हांव म्हजें दोंदुपाल कुपांनी घालतलो. जेन्ना प्रितुमे वयर हांव कुपां जमयतलो आनी कुपांनी दोंदुपाल दिश्टी पडटलें, तेन्ना जो म्हजे आनी तुमचे आनी सगळे तरेचे दर एके जिवे रोचणे मोदें करार केल्लो आसा, ताचो हांव उगडास करतलो. आनी अशी आनी कदींच उदकाची बुट्टी आसची ना आनी सगळीं जिवी रोचना नाटाक जावची ना. देवाचें उतर हें. देवाचे उडोवकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, सर्वेस्पराच्यो वाटो सगळ्योच मोगाच्यो आनी विस्वासीपणाच्यो. म्हणुया, सर्वेस्पराच्यो वाटो सगळ्योच मोगाच्यो आनी विस्वासीपणाच्यो. तुज्यो वाटो म्हाका ओळखून दी सर्वेस्परा, तुजे मार्ग म्हाका दाखय. तुज्या स्वताच्या मार्गा वेल्यान म्हाका चलोवन व्हर. म्हाका तुजी जानवाय शिकय. तूं म्हजो देव, तूंच म्हजो तारो. जबाब, सर्वेस्पराच्यो वाटो सगळ्योच मोगाच्यो आनी विस्वासीपणाच्यो. तुजी काकलूत विसरूं नाका सर्वेस्परा. तुजो पुर्विल्ल्यान काळाचो मोग मनान दवर. तुज्या भलेपणा खातीर सर्वेस्परा दीस रात तुजेर विस्वास दवरून आसा. जबाब, सर्वेस्पराच्यो वाटो सगळ्योच मोगाच्यो आनी विस्वासीपणाच्यो. सर्वेस्पर बरो आनी एकाच उतराचो. वाट चुकलोल्यांक तो मार्गार हाडटा. कालत्यांक तो स्वताच्या मार्गान चलून व्हरता. दुर्बलांक आपली वाट दाखयता. जबाब, सर्वेस्पराच्यो वाटो सगळ्योच मोगाच्यो आनी विस्वासीपणाच्यो. भाग्यवान पेद्रूचे पयले चिटी वेलें वाचप. भोव मोगाच्या भावा भयणीनो, जेजू क्रिस्त सारको निरअपराधी आसलो, तरी आसतना
आमकां देवा सोरशी पावूंक तो एकूच पावट पातकांक लागून मेलो, पातक्यां खातीर मेलो. मनशा स्वयंबा पोरमोणें ताचो जीव काडलो, पूण आत्म्या पोरमोणें ताका नवो जीव मेळ्ळो. आनी असो तो बोनकुणेन आसलेल्या आत्म्यांक सोडवणेची खबर परगटूंक गेलो. मागां देव आजून सोंसणिकाय धरून आसलो तेन्ना न्हंय बांदतालो त्या तारवार एक धाकटो 8 जाणांचो जोमो उदका वरवीं वांटवलो. तेन्नाच हे आत्मे भावार दवरूंक राजी ना जाले. तेन्नाचें उदक आतांच्या तुमकां तारण दितल्या पवित्र स्नानाची खुणां. ते कुडीचो भायलो मेळ धुवन काडिना, पूण ह्या स्नानान जेजू क्रिस्ताचे पुनर्जिवनपणा वरवीं मनीस बऱ्या काळजान देवाक भास दिवन आपणाची भेटवणी करता. हो जेजू स्वर्गार भितर सरला आनी देवदूतांक, अधिकाऱ्यांक आनी पदव्यांक आपणा खाल दवरून देवाचे उजव्याक बसलेलो आसा. देवाचें उतोरें. देवाचे उपकार. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. उंड्याच वरवीं न्हय, पूण देवाच्या तोंडांतलें भायर सोदता त्या उतरा वरवीं मनीस जियेता. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्कू पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सुमया. जेजून स्नान घेतले उपरांत रोखडोच आत्म्यान ताका ओरोण्यांत धाडलो आनी 40 दीस तो ओरोण्यांत रावलो आनी सोयतान ताका नाडटालो. जनवरां बरोबर तो थंय रावलो आनी देवदूत ताची सेवा करताले. जुआवांक धरून कैदी केल्या उपरांत जेजू गालिल्याक गेलो आनी थंय देवाचें शुभ वर्तमान अहें पुरगटूंक लागलो. काळ बोल्लो आनी देवाचें राज लागीं पावलां. जिवीत बोदलात आनी शुभ वर्तमान मानून घेयात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता. भयणी भावांनो, प्राचीत काळाचो पयलो आयतार, बुधवारा दीस गोबराचो बुधवार, आमच्या कॉपलाक वा आमचे तकलेर आमी शीज घालून प्राचीत काळान भितर सरल्या. आनी ह्या पयल्या आयताराक ताळण्याचो आयतार म्हणटात. पवित्र सभा मातेवाचें, मार्कूचें आनी लुकाचें शुभ वर्तमान, सिनॉप्टीक गॉस्पल्स आमी म्हणटा इंग्लीश भाशेन, तिनूय शुभ वर्तमानांनी जेजूच्या ताळण्याची खबर आमकां सांगता. मार्कू थोड्या उतरांनी सांगता, जेजू ओरोण्यांत 40 दीस रावलो आनी सोयतान ताका नाडटालो. मातेव आनी लुकास आमकां कसल्यो ताळणी येयल्यो ताची शिकवण दितात. भाव भयणीनो, सोयतान हो देवचार आमकांय नाडीत आसा. आदां विवेक नाडली, उत्पत्तीच्या पुस्तकांत आमी वाचता. जेजूक नाडलो, हो नाडपाचो प्रयत्न केलो. बागेन पेद्रू म्हणटा, द डेवल इज प्रावलिंग लायक अ रोरिंग लायन टू डिवावर अस. आमकां गिरासूंक रावता देवचार. तरेतरेच्यो ताळणी घालता. आमकांच न्हय, एक धाकटुली काणी सांगता तुमकां. असलें खंय एक सुकणें, आनी हें सुकणें वयर झाडाचेर तावन माजराक पडयता. आनी माजराच्या तोंडांत खंय एक कोट्टी आसली आनी ते कोट्टेंत खंय किडे आसले, वॉर्म्स. वयर झाडाचेर रावन किडे पडून सुकण्याच्या तोंडांत उदक येता. हांयनशें दिसता ताका. माजराक खंय थांबयता आनी म्हणटा, म्हाका एक किडो खावंक दिवशी.
माजोर म्हणटा खंय हुंक्या दिना कितें जाय सुकणें विचारता माजरान ताका सांगलें तुजें एक पाक दी युअर फेदर एक पाक सुकणें काडटा आनी दिता माजराक माजर ताका किडो खावंक दिता किडो घेता वयर वेता खाता रुचीक लागता मातशा वक्तान सुकणें सांगता आनीक एक किडो दी म्हाका आनीक एक पाक दिता मातशें रावन सुकण्यांची आस्त वाडटा आनीक एक पाक दिता एक किडो खाता पाक दिता किडो खाता माजराक कळटा आतां म्हाका खावंक मेळटा हें सुकणें जेन्ना माजर दावली घालता सुकण्यांक धरूंक सुकण्यां लागीं उडूंक जायना किड्या खावंक सुकण्यान आपलीं पाकां विकलीं आनी आपलें जिवीत काबार केलें माजर दावली धरता सुकण्यांक खाता बाबा बुडीनो ताळणी कितें म्हणटा ती अशेंच कितें बरें दिसता देवचार सदांच आमकां नाडटा प्रत्येक जाणांक आमकां तो बरो वळखता आमी मागीर भुरगीं जावं तरणाटीं जावं मोदले पिरायेचीं जावं जाणटीं जावं तो आमकां वळखता भुरग्यांक फ्रिजीन तर चॉकलेट आसा आयस्क्रीम आसा तांकां न्हीद पडना माय न्हिदल्या कोण ना लोडू वचून इल्लोसो घांस मारून पोत्तून तीच आयस्क्रीम वो तेंच चॉकलेट दवरतात आनी मातशें रावन पोत्तून वयतात कित्याक कित्याक चॉकलेटीची रूच लागल्या आनी देवचार जाणा खंय भाशेन नाडूंक जाय आमी कोणूच भुरग्यांक परिक्षेत वयता तेन्ना कॉपी मार म्हूण सांगिना ती आपुणूच मारतात गाडी मार म्हूण सांगिनात आवयक कोणाकूय राग आयलो हे वायट शब्द उच्चारतात म्हूण तीं जाणात तीय म्हणटात आमी आमच्या भुरग्यां लागीं आज सोंपेपणी मोबायल दिता आनी कितलीं आमचीं भुरगीं आज मोबायलाची गुलाम जाल्यात अमेरिकेच्या एका गांवांत तांणी 10 जाण तरणाट्यांक विचून काडले पळोवंक तांच्यांनी मोबायल नासतना रावं येता तांकां सांगाताक दवरलीं पूण मोबायल दिले नात तांतले मदले चड जाणां लागीं रावंक जालें ना कित्याक ती सकाळीं उठ्ठांच आमकां जाता ते भाशेन सकाळीं उठ्ठांच मोबायल पळोवंक जाय मोबायलाचेर कसली मॅसेजी आयल्यात त्यो पळोवंक जाय वॉट्सॅपाचेर कितें आयलां देवचार जाणा बाबा बुडीनो आनी आमी सोंपेपणी ताचे गुलाम जाल्या बरें म्हूण दाखयता तो आनी आमकां ताचे गुलाम करता सगल्यांकूच आसा ताळणी तुमकां मातशें हांसूंक आसलो खंय एक दादलो बायले भुरग्यां सांगाता रावतालो पूण थोडोसो पगार आसलो ताका चड पगार नासलो ही वूड स्ट्रगल टू मेक एंड्स मीट वावुरतालो आपल्या कुटुंबा पासून घरकानूय जाणां आसलीं सगळीं जाणां आसलीं तीं वावुरतालींच घराचो उखल करूंक एका दिसा आपले घरकान्नीच्या बॅगांत ताका एक बील मेळटा घरकान शॉपिंगाक गेल्ले कडेन एक नवो ड्रेस घेता ते नव्या ड्रेसाक $250 पडटात $250 शी पेज गोवाक चाक जाता अरे $250
डॉलर मोडले गोरकांनी मुझे एक नवो इस्तीद घेवंक. आनी तो सांगता बाय तूं जाणा वी आर स्ट्रगलींग, आमी झुजता आनी तुवें इतलो म्हारग इस्तीद घेतलो. आनी त्याची गोरकान ताका सांगता जाणा हांव बेश्टीन चलतालीं, हांवें तो इस्तीद आरशाचे फाटल्यान लायलेलो पळयलो. अकस्मात हांव भितर गेलीं शॉपांत. त्या शॉपांत वावुरतल्यान म्हळें घाल आनी पळय. हांवें घातलो आनी पळयलो. तो म्हणूंक लागलो आवय काय बरें दिसता तूं ह्या इस्तिदान. घोवान सांगलें खंय तुवें ताका म्हणूंक फाव नासलें. हांव म्हणटा म्हाका ताळणी येता तेन्ना गेट बिहायंड मी सेटन, म्हजे फाटल्यान सर सयतना. तुवें म्हणपाचें न्हू. बायलेन सांगलें हांवें म्हणलां गेट बिहायंड मी सेटन. कोणाक तो दाखयतालो ताका म्हणलें गेट बिहायंड मी सेटन. आनी ताणें म्हणलें खंय बाये फाटल्यांतल्यान देखून तूं अदीक बरें दिसता. घे न्हय, यू लूक ब्युटिफूल. आनीक अस्तरेन $150 इस्तीद घेतलो. बाबा उडीनो देवचार जाणा आमी कितलीं जाणां हारता न्हय शॉपिंगाक म्हूण वयता. पेपरांचेर येतात एड्स, विशाल मार्ट, मॉल द गोवा, काकुलो मॉल. आमी बेश्टीन वता आनी येता आसतना कितें तरी घेवन येता. थोडे फावटी तांतले आमी वापरना. ती तशींच आसता. कित्याक कित्याक देवचार जाणा आमी हारता म्हूण. देवचार जाणा आमची अशोकताय. एंड दॅट्स वाय वी फेल. भाऊ भयणीनो, देवचाराचेर झुजूंक वजनादीक हातयार म्हळ्यार मागणी. मागणी. आनी जायत्यांक आमकां चडशा जाणांक आमकां मोग आसा मागणी करूंक. वी वूड लायक टू प्रे, वी वूड लायक टू प्रे. पूण मागणी करतना पुरान देवचार आमकां मागणी करूंक दिना. समजुया आमी रुचीन बसता मागणी करूंक, टाट करून मोबायल वाचता. पीप पीप जाता, वॉट्सॅपाची मॅसेज आयल्या. मागणी करूंक बसता आमी उमेदीन, देरेफेंत उगडास येता. आरे गॅसीचेर कितें तरी आहा. मागणी करूंक बसता हांव, टट करून बॅल वाजता आमच्या घराची. कोण तरी आयला. मागणी करूंक बसता आमी, आमचें मन उठटा, कसलो तरी उगडास येता. कितें तरी त्या वेळार उगडास येता. गेले मागणी. बाबा भयणीनो, देवचाराचेर झुजूंक एकूच बळ आनी ताकत म्हळ्यार मागणी. आनी ह्या मागण्यांतल्यान जेजू न्हयकार दिता देवचाराक. ना म्हणटा तुका भूक लागल्या 40 दीस 40 राती तुवें ओरोण्यांत आसा, भूक लागल्या उणें कर मरे. एक उतरान उणें करूं येता तुज्यान. तूं 4-5 उंडे घेवन 5,000 लोकांक पोसतलो आसलो, कर उंडे फातरांचे. चड कर नाका, थोडेच कर, तुजी भूक मार. देवचार जेजूक सांगता. जेजूक सांगता म्हाका नमस्कार कर, सगळें तुका हांव दितां, हुरीच नाका. खुर्साचेर कित्याक मरूंक जाय? एवरीथींग इज योर्स, टेक इट फ्रॉम मी. तूं देवाचें राज स्थापूंक आयला, और स्थाप देवाचें राज. मरूं नाका. एंड जीजस सेज नो. ती बापाची कशी न्हय आसता. आनी न्हयकार दिवंक बाबा भयणीनो, जेजू आपल्या बापाच्या संबंदांत आसता. ही इज इन डीप रिलेशनशीप विथ हीज फादर, दी आबा, म्हजो बापूय तो. आनी देखूनच बाबा भयणीनो, जेजू देवचाराच्या ताळण्याक बोर जायना. आमी तर आमच्या दिसा दिसपट्ट्या जिवितांत देवचाराचेर जैतिवून जातल्यां आमकां मागणी. आनी देखूनच पवित्र सभा प्राचिताच्या काळार आमकां जावं ते दिसा दिसपट्टी मिसाक येवंक, मागणी करूंक, खुर्साची वाट करूंक,
दोयाळ्यो कोन्यो करूंक उपास आनी दोणमूण करूंक आमंत्रण दिता आनी हें आमंत्रण भाव भयणीनो आमी स्विकारूंक जाय. भोव करून मागण्यांची दोज आमी ह्या काळार वाडोवंक जाय. आज आमी घरा वयता आसतना मनान धरुया देवचार आमकां गिरासूंक रावता. एक एकल्याक आमकां आमचे तरणाटी आज कितले सांडलेले आसात. आपले फामिलीक आनी आपल्याकूच पुरान सांडलेले आहात कित्याक ते देवचाराचे गुलाम जाल्यात. तो आमची अशोभताय बरी वळखता. Today our mobiles sometimes are full of pornographic literature, material, pictures. We have become victims. आमचे तरणाटी आज जाय ते मिसाक येनात कित्याक वर्च्युअल मास मेळ्ळा तांकां. फेसबुकाचेर वचून आतां इंस्टाग्राम आसा, कितले कितले उपाय आसात. यूट्यूब आसा. मिसार पयल्यार पुरो. पाप साहेब म्हणटालो आवर चर्च इज नॉट ए वर्च्युअल कम्युनिटी. आवर चर्च इज अ लिव्हिंग कम्युनिटी ऑफ लिव्हिंग पर्सन्स. घरांत रावन न्हय, पवित्र सभेंत हाजीर जावन मिसान वांटो घेवपाक जाय. This is a community built by Christ. आमी सगळीं हे जिवे सांदे. So there is no virtual community. There is no virtual Christ. आनी ताका लागून भाव भयणीनो आमी यूट्यूबाचेर मिसां पळोवपाचें बंद करूंक जाय. आमी येवंक जाय मिसा बेटीन वांटो घेवंक, जेजूच्या जेवणांत वांटो घेवन गोट जावंक जाय देवचाराची झुजूंक. तर आज हीच कृपा आमकां मागुया. जेजू जैतिवंत जालो, आमकांय जैतिवंत जावंक ह्या आपल्या जेवणांत तो पोसता. आमचे मदें येतले जेजूक घेवन देवचाराची जैत व्हरूंक हे मिसांत कृपा मागुया. उबी रावया आनी आमच्या भावार्थाची उच्चारणी करुया बरोबर म्हणून. सोत मानता देवाक, सोर्पद्वेदार बापाक, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रुसणाराक आनी जेजू क्रिस्ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्याक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भेंत संभलो, आंकवार मारितावन जल्मलो, पोंस पिलाता काल ताणें खूश सोंसले, ताका खुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका न्हिदिलो, तो मेल्ल्या मदीं देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गार चडलो, पवित्र बाबाच्या उजव्याक बसला. तुयतान जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुवी करूंक येतलो. सोक मानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भोगतांचो एकसार, पातकेचें भक्षणें, कुडीचें जिवंतपण, सासणेचें जिवीत. आमेन. भयणी भावांनो, आमची थोडी मागणी हे वेळार बापाक आमी उबारुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपल्या जिविताचे देखीन आनी शिकवणेन शुभ वर्तमानाचे गवाय जावंक तांचे चाली वरवीं बावात जिवंक यात्रेचे बोल जावंक देवा लागीं मागुया. तुझ्या भुरग्याची मागुया. आमच्या सरकारी वडिलांनी कोश्टवतले पोरजेचे हुस्के समजूंक आनी देवान सृश्टी लागीं केल्लो करार सगळे गंभीरतायेन पाळूंक देवा लागीं मागुया. तुझ्या भुरग्याची मागुया. ह्या प्राचीत कालांत आमी धाकट्या धाकट्या वस्तूंनी आमकां उणें करूंक शिकूंक आनी हे तोरेन साद्या प्राचिता वरवीं जेजूच्या कश्टांचे बोळ अणभवूंक पावूंक
देवा लागीं मागुया. जेजून ताळण्याचेर झुजूंक देवचाराक हारयलो आनी आपल्या भावार्थाचे बळ पळक्या वस्तूंक बुलोना तसले म्हूण दाखयले. आमी अशीच भावार्थान मजबूत जावंक आनी बुलोयतेल्या वस्तूंक लोबडोन खऱ्या देवाक सांडिना जावंक देवा लागीं मागुया. सुर्गीचे बोमोगाळ बापा, आमची थोडी मागणी आमी तुका उबारल्यांत. तूंच आमचें बळ, तूंच आमची शक्ती. देवचाराचे ताळणेचेर झुजूंक आनी जैतिवून जावंक आमकां तुज्या आत्म्यान बोर. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. बसुया. भेटवणीच्या वेळार आमी गायन गावुया. सर्वेस्परा देवा, C30 पान 40 C32 पेज 42. भयणी बाबांनो, हें आमचें बलिदान सर्पविदार देव बापाक मानता तसलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या आदवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. भोव दयाळ बापा, जेजूच्या 40 दिसांच्या उपासाचो उगडास करून आमी प्राचीत काळाची दणवण सुरू केल्या. ती आतां जीण बदलच्या खऱ्या मनान आमी तुका समर्पिता. शेवट पर्यंत ती सांबाळूंक आनी अशी नवी रचना कशी पास्कांची परब समारंभूक आमचे कुडीक आनी आत्म्याक तूं घोटाय दी. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पोद्विदार आनी सासण्याच्या देवा, सर्व काळे आनी सर्वताय, जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्याच फायद्याचो. 40 दीस कुडीची भूक आनी तान बागोय नासतना तांणी ही आमची 40 दिसांची भोगती आपल्या उपासान पवित्र केली आनी पुर्विल्या सर्पाचे सगळे फास काडून उडोवन खोटेपणाचें आमटें पयस करूंक आमकां शिकयलें. अशें पास्कांचो गूट फाव ते मनान समरंभून ह्याच पास्कांत आनंदान आमी सासणाक वांटो घेवंक पावतले. देखून देवदूतां आनी भक्तां बरोबर तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Don't
जावस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण मागता हांव. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन पासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातूस आनी काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन बसलो, ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातूंतलें पियात, म्हज्या रोगताची काल्स. नवे आनी सासणीक करोराचें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गूड परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जिवून जाला. बाप्पा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सरमणीची काल्स तुका समर्पिता. हांव तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा केपी तुमीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सेवेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमचे पापा साहेबा, फिलीप आमचे बीश साहेबान सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडूय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवंसो धरून मेल्यांत ते आमचे भाव म्हणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांगा हे बेदी भोंवतणी एकठांय आसलेल्यांची, आपआपल्या घरांनी रावन हे मिसा बेटीन वांटो घेतलेल्यांची दया कर. आंकवार मारिये देवाची आनी आमचे माय सांगती तिचो पोती भाग्योन जुजे, भाग्योन धर्मृत, आमचो आस्कारी भाग्योन मिंगेल आनी सोर काळी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणेच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बाप्पा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणेच्या सासणांक. भाव भयणीनो, देवचाराचेर आड झुजूंक ताचे ताळण्यांक न्हयकार दिवंक जेजू आमकां आपल्या जेवणान पोसता. ताचे लागीं गोड संबंद करून आमी देवचाराक ना म्हणटले. आज हे जेजूच्या जेवणाच्या बोडान सगळे तरेच्या ताळण्यांचेर जोईत व्हरूंक ताणें शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान बापाक उलो मारुया. आमचे बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजी वशी स्वर्गाक जाता तशी आनी आमचे चुकलेल्या सर्वेस्परा सुरवायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत तुजी सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरमशान उतरेकता. हांव तर आमकां तुजी उदार काकुतीन सोरपातकांतली सुटय आनी सोरवाकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मृतांक म्हळी तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बोर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजवट चलयता सासणेच्या सासणांक. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सभे आसूं. कुशालकायेन एकामेकाक जेजूची शांती वांटुया. देवाचे शिडे संवसार
देवसराचे ताळण्यांक न्हयकार दिलोलो जेजू ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. येदेच्या जेवणांत वांटो घेवन देवचाराचे ताळणेचे जोईत वयतली आमी सुभागी. क्रिस्त प्रसाद वेळार आमी गायन गावुया. मोगाट जेजू यो तुयो डी 301 5/4 D31 पेज 64. 감사함 자랑요 지위
प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमचे बापा, ह्या सर्गीच्या उंड्या वरवीं भावार्थ थीर जाता, बरोवसो वाडटा आनी मोग पेट्टा. त्या उंड्यान तुवें आमकां आज दादोशी केली. तो जिव्या आनी कोऱ्या उंड्या जेजू क्रिस्ताक उदीक आमी भुकेवंक आनी तुज्या तोंडांतले दर एका शब्दान आमी जियोंक निर्मी म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. मातशें बसुया. भाव भयणीनो, सगल्यांक तुमकां शबासकी. तुमी आज चलून आयली, बरें दिसलें. जायतीं जाणां हांगा मोटरानांत आमचो वॉकिंग पिलग्रिमेज यशस्वी जाल्ले खातीर तुमकां सगल्यांक आमी शबासकी दिता. भोव करून PPC मेंबर्स, तुमचे समुदायाचे फुडारी, आमी चल्ल्या थोडेशें पिराचीत केलें आख्खे पवित्र सभेच्या एकचारान. आनी दुसरें, आमची सिस्टर मेलिसा म्हणटली आसली, पोल्युशन उणें जालें. मोटरांचो धुंवर, कार्बन डायऑक्सायड, वी मेड अ ब्युटिफूल एनवायरमेंट. तुमकां सगल्यांक शबासकी. तुमी पवित्र सभेच्या एकचारान हो त्याग केलो देखून आमी तुमकां सलाम करता आनी शबासकी दिता. फाटल्या आयताराचें कलेक्शन जाल्लें 61,200. दुडू आमी भलायकेच्या वावरा खातीर धाडून दिल्यात. गोबराच्या बुधवाराक एश वेनिसडे आनी काल फर्स्ट फ्रायडेचे गूड समॅरिटन फंड हाजे खातीर आमचें दान जालें 85,000. तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं. आज सांजे आमचो पयलो पास 5:30 वरांचेर मिसाक जेजूच्या कोश्टांचेर नियाळ. 2 दिसाक सकाळीं 8 ते 9 ह्या पिराचीत काळांत आमचे इगोर्जेंत एडोरेशन पुरोम संस्काराक भोजन आसता. आमचे आजून पर्यंत ब्लेसड सॅक्रमेंट उक्तो करूंक ना चॅपल. तितले म्हणसर आमी हांगा पिराचीत काळांत 8 ते 9 भोजन करतले. तुमी उपकार करून वेळ काडून जेजूक सांगात दिवचो. ब्रेस्तारा दीस एन एवरी थर्सडे, ब्रेस्ताराक 25वें सांजे 6 ते 8 पर्यंत आमची बायबल स्टडी सेशन्स आमी परतून सुरू करता. फादर मारियान डिकोस्ता आमचे मदीं आसतलो. हो कोर्स कोणाच्यानूय तातूंत वांटो घेवं येता. हांगा आमी पॅरेबल्स ऑफ जिजस, जेजूच्यो ओपारी शिकतले. जेजूच्यो जायत्यो ओपारी आहात. आमच्या तिनूय मार्क, मॅथ्यू, लूक हातूंत मेळटात. आमी ते शिकतले. उपकार करून हे काळांत ह्या कोर्साचो फायदो काडुया आनी भोव करून पिराचीत काळाक उपकारतात तसल्यो पॅरेबल्स आमी पयले शिकतले. तुमी तुमची नांवां ऑफिसान दिवची, बरी मांडावळ करूंक. आतां तुमी बसल्यान ते भाशेन SOP सांबाळून आमी ते करूंक जाय. म्हणटच उपकार मागता जाता जाणी वांटो घेवचो, ऑफिसान नांवां दिवची आनी वेळ सांबाळचो. 6 to 8 वरांचेर मागणी करून आमी ही बायबल स्टडी कोर्स सुरू करतले. शुक्रारा दिसाक 26वेर कुर्साची वाट सांजे 5:30 उपरांत मीस. कुर्साची वाट करूंक अमाराल दुर्गावाडी पातकुराक येवन मेळचें. कुर्साची वाट तशेंच मिसाची मांडावळ करूंक. आमचे इगोर्जेंत ह्या वर्साक 2 रेतीर आसतले. मार्साची 8, 9 आनी 10 आनी मार्साची 15, 16, 17 हे दीस तुमी राखून दवरचे. 8, 9, 10 एक जोम्याक आनी 15, 16, 17 दुसऱ्या जोम्याक. उपकार करून तुमी नांवां दिवची. क्रूज दुस मिलाग्रीस ओल्ड गोवा हांगा आसलेले पाद्री तेगूय यादनीक आमचे बरोबर आसतले आनीक आमकां हो रितीराचो शर्माव सांगतले. सांजे 4 ते 8 हो रितीर चलतलो. सांजेची 4 ते 8 वरां पर्यंत. मार्साचे 10वें भाग्यन जुजेच्या मानाक 9वें. तुमी जाणात ह्या वर्साक पापसाहेबान हें वरोस भाग्यन जुजेक भेटयल्लें आसा. ह्या वर्साक आमी किरीत भाशेन 150 वर्सां समोरून पवित्र सभेन भाग्यन जुजेक
आख्खे पवित्र सभेचो राखणदार म्हूण परगट केल्यार. ही इज द पेट्रन, ही इज द गार्डियन ऑफ द युनिवर्सल चर्च. आनी हें कोत्ता आसतना बाबा म्हणिनो आमच्या इगोर्जेन हें नोवें जातलें मार्चाची 10 ते 19 पर्यंत. 19 मार्च इज द फीस्ट ऑफ सेंट जोसेफ. देवाचें उतर परगटूंक भायले पाद्री आसतले आमचे बरोबर. नोवेनांची मिसां तशेंच परब समरंभ फुडें सोदतात तांणी ऑफिसांत येवन आपलीं नांवां आनी आपलें इंतेसांव दिवंक आमची विनंती. आमचो सोंपून गेल्लो फादर कोन्सेसांव द सिल्वा ताचे खातीर आमचे इगोर्जेन मीस आसतलें मार्चाची 8 सकाळीं 7:30 वाजता. म्हयन्याचो उगडास सगल्यांनी हे मिसांत वांटो घेवंक मागता. 7:30 मार्चाची 8. फुडल्या आयताराक युवतान तालिगांव युवतान म्हणजे धांवड आसा, रान आसा, रेस आसा. सकाळीं 6 वाजता ही रेस सुरू जातली. तालिगांव इगोर्जे लागीं तान भायर सोदतली. 10 किलोमिटर्स, 5 किलोमिटर्स आनी 3 किलोमिटर्स ही धांव जातली. तुमी तुमचीं नांवां दिवन ह्या रेसींत वांटो घेवंक आमंत्रण आसा. फुडल्या आयताराक मिसाची मांडावळ करूंक माशेदाले मोरोड 6:30 8 वरांचेर युजेन मुलाती 9:15 नायराले मोरोड मार्टिन्स मोरोड आनी पाद्री बाट 5:30 केरांत. आमकां हे आमचे बांदकामा खातीर आदार दिला. लुईस आब्री व्हडलें बाट 5,000, सायमन फेर्नांडीस 1,000, जेडन गॉमिस अमराल वाडो 5,000, जोआकिन डिसोजा 5,000. बाबडीनो विचित्र अजाप घडलें काल सांजे. आमी दर सोनवाराक आमच्या कामदारांक पगार दिता दर सोनवाराक. आनी काल 33,000 तांचे जाताले सगळे काम करतात ते मंडे टू सॅटर्डे. आमी IOB बँकांत धाडली चॅक तांकां दिवंक आनी ताणें सांगलें तुमच्या बँकांत सेविंग्स ओन्ली 20,000 आहात आनी चॅक परतून आयली. आनी अजाप तें काल सांजे हांगा मरण आहलें. कोण मेळूंक आयले म्हाका हांव वळखून नासलो. ते आयले. आमी फोंडेसान आयल्यात. एक दादलो बॅप्टिस्ट पेरेरा म्हूण ताका सुबेमाजात देव बरें करूं म्हणटा 50,000 घेवन आयलो तुमचे बांदकामाक. फादर आमी तुमचे मीस सदांच पळयतात टॅलिव्हिजनाचेर आनी आमी जाणा तुमचो वावर चलता म्हूण. तो घेवन आयलो. भाव भयणीचो 50,000 सांग किस्तीन दिले. बागेंत मिगेलीचें अजाप. हे कामदारांक फारीक करूंक आमकां सोंपेपण जालें. आमी तांकां सुबेमाजात देव बरें करूं म्हणटा आनी तांचे कुटुंबाची देवाचो आशिर्वाद मागता. हो वावर आमचो फुडें वता सोंपत आयला. इल्लें इल्लें वाडत आसा. म्हणटच हे वावराक निमणे टाचीस आमी दीत आसतना तुमकांय उलो मागता. हो वावर फुडें वचूंक तुमचो तेंको तुमचो सहकार आमकां जाय आनी आदी फुडेंच तुमचे उपकार आमी आठयता. मार्चाच्या पयल्या आयताराकतान फर्स्ट संडे ऑफ मार्च आमी सेकंड कलेक्शन करतले इगोर्जेन मिसा कुमन्या उपरांत आनी तें आमचे बांदकामा खातीर आमी वापरतले जे भाशेन आमी आदी करतले. पूण फाटले मार्चांतान कोवीड जाल्ल्यान आमी तें सगळें बंद दवरलेलें. आतां आमी तें सुरू करतले कमींग मार्च फर्स्ट संडे ऑफ मार्च. कोडीत करूंक लायलां कुमदाद तालिगांव आसा म्हूण एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल बॉडी मिटींग येता ती आयताराक 10:30 वरांचेर काजा दे पोव तालिगांव हांगा. आनी तुमी जी कोण कुमदादीचे वांगडी आसात तांणी हाजीर जावंक विनंती केल्या. ह्या कुमदादीच्या मिटिंगेंत एक पयलें आसा टू डिस्कस ऑन द मॅटर ऑफ डोनेशन टू द ऑन गोईंग वर्क्स ऑफ सेंट मायकल हॉल. आमचे हॉलाच्या वावरा खातीर ते आदार दिवंक फुडें सरल्यात. तुमची बूद आनी तुमचे सुचना ते घेवंक सोदतात. म्हणटच वांगडी आसात तांणी तातूंत वांटो घेवचो आनी ह्या आमच्या वावराक कुमदादीचोय तेंको आमकां मेळचो म्हूण आमी आस्त बाळगिता. आनीक एक फावट सगल्यांक तुमकां चलून येवन हे मिसांत वांटो घेतलेल्यांक देव बरें करूं. उबी रावया. सर्वेश पो तुमचे सवे आसूं आनी सर्पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून या जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार जाता जाल्यार
ह्या उजव्या हातांतल्यान दारांतल्यान आमी भायर सरुया. फुडल्यान आमची चलून वॉकिंग पिलग्रिमेज आमच्या दाराशी पावल्या. उपकार करून उजव्या हाताच्या दारांतल्यान भायर सरचे. देव बरें करूं. शेवटाचे गायन गावया. जेजूक आमचे मोदे धरून F7 पान 208 F7 पेज 88. Jezus amचे मोदे धरून एकामेकाक प्रिदिना दिवून चलया आमी पोतून घरा ताच्या मोगाक उंचाक जिखून. जेजूक आमचे मोदे धरून एकामेकाक प्रिदिना दिवून चलया आमी पोतून घरा ताच्या मोगाक उंचाक जिखून. जेजून चल्लो मोगार रस्तो आमी दोरया. बेल्या चाकरी जेजून केली, बेल्या चाकरी आमी